ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ದೇವನೇ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ,
ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ Hallelujah, 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 येवकरिस्तंतल्या जेजू मुखार आमी आसा बुवा पुरबायेचें गीत गावन येवकरिस्तंतल्या जेजूची आमी स्तुती केली वो भोव थोडो वेळ जेजू सांगात आमी गर्शिया जेजूचेर आमची नदर आसूं दी जेजू लागीं आमी उलोवया जेजूक आमी आयकोवया जेजूचें बेसांव घेवन संतोशान थोड्या वेळा उपरांत घरा आमी या आमकां आसच्या बियांतावन भायर येवंक ह्या आराधना वेळार विशेश रितीन आमी मागतले येवकरिस्तंतल्या जेजू ह्या सांजेच्या वखदाक वो थोडो वेळ तुज्या सांगाता करसूंक आमकां तुवें फावो केलाय आमकां तुवें सांगाता हाडलाय तुजी स्तुती करच्याक आमकां तुवें सांगाता हाडलाय तुका वाकणच्याक आमकां तुवें सांगाता हाडलाय तुका वर्णोवच्याक आमकां तुवें सांगाता हाडलाय तुका हरसूंच्याक विविध रितींचें बे आमकां आसा जेजू सबार पावटी ह्या संवसारांत विविध रितींच्या बियांत आमी जियेता आज तूं आमकां सांगताय भियेनाका हांव तुज्या सांगाता आसा हांव तुज्या सांगाता सदांच आसतलो हांव तुका सोण घालचो ना ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुजेर बरवसो दवरन बरवशाची यात्रिकां जावन सदांच धैर्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां तुजो आदार लाभय येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्कां तुका होकळाप तुका स्तुती तुका वंदितांव तुका हर्सितांव तुका नावाडतांव तुका वाकणतांव तुका जय जय जावं दी तुजें नांव सर आमी बसया मेरी एकली येवकरिस्तंतल्या जेजू मुखार आसा पवित्र वेळ बरेपण जावचो वेळ जेजू मुखार आसचें आमचें भाग हेच्या वाचपांचेर थोडो नियाळ करचो तर ह्या आराधना वेळार हाच्या पयल्या वाचपांत अखेरीक आमी आयकता अखेरीचे एक 3 लायनी जांचे गुन्यांव देवान बक्षिल्ल्यात जांची पातकां देवान पुसून काडल्यांत ती बागीस सई येवकरिस्तंतल्या जेजू मुखार आमी उबे आसची बसोन आसची आमी हर एकली बागी
कित्याक जेजून आमची पातकां बक्षिल्यांत, जेजून आमची पातकां पुसून काडल्यांत, जेजून आमची पातकां धुवन काडल्यांत. फुडें आमी आयकता जांची पातकां देव लेखाक धरिना तो बागीस सई. आमी पाताक करूं ना म्हणून न्ही, आमी हर एकल्यांनी पाताक केलां. ह्या मनशा अस्कतकायेंत मनशा सैमांत सबार पावटी आमी जेजू तावन पयस केल्ल्या आसा. पूण जेजून आमची पातकां बक्षिल्यांत, जेजून आमची पातकां धुवन काडल्यांत, जेजून आमची पातकां पुसून उडयल्यांत. आमी हर एकले बागे जर तर जेजून आमच्या हर एका पातकाक शिक्षा दिल्ली तर आज आमी जेजू मुखार आसते ना. आमी आसतो ना आनी आमी कोणी जेजू मुखार आमी आसते ना. आमचे सगळे जिवीत जेजू साना. देखून जेजूक आमी थोड्यो घडयो मौनपणी अर्गां दिवया. जेजून आमची पातकां पुसून काडल्यांत, जेजून आमची पातकां धुवन काडल्यांत, जेजून आमची पातकां बक्षिल्यांत. ह्या खातीर जेजूक आमी आमच्या सुत्रान मौनपणी थोडो वेळ अर्गां दिवया. फुडें आमी नियाळाक वेचें तर किर्तन, आयचें किर्तन बोवा पुरबायचें 32वें किर्तन आमकां सांगता सर्वेस्परा तुंस म्हजो आसरो. जर तर इतलें आमी मोती गेलें तर दराळ पुरो. सर्वेस्परा तुंस म्हजो आसरो. सबार पावटी आमी चिंता आमी एकसुरी कोणूच आमच्या संगातान ना. सर्वेस्पर आमचो आसरो, सर्वेस्पर आमच्या संगाता सदांच आसा. ऑक्टोबराची 17 तारीख आज पवीस सभा मान करता अंतियोकाचो इनास. 2 संगती ताच्या जिवितांतावन आमी मोतीक व्हरचें तर पयलें सदांच तो म्हणटालो म्हज्या काळजांत देव आसा. ताचें तें एक विचित्र चिंता, म्हज्या काळजांत देव आसा. हांव खंयसर वेतां थंयसर देवाक व्हरतां. म्हज्या काळजांत देव आसा. आज आमच्याय हर एकल्यांच्या काळजांत देव आसा, जेजू आसा. आमकां तो अनुभव जाता गे. देखून आमी सदांच उडास दवरूंक जाय. आमच्या काळजांत जेजू आसा. आमी खंयच्याय जाग्याक धांवची गरज ना. आमच्या काळजांत जेजू आसा. विविंगड जागे आसात अजापां जाल्ले, आमकां थंयसर एक मागोवंक प्रेरण दितात. पूण आमी उडास दवरूंक जाय आमच्याय काळजांत जेजू आसा. जेजूक आमी सेवता. हर एका येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार जेजूक आमी सेवता. तिसऱ्यागी 4थ्या क्लासींत जेजू आमच्या काळजांत पयले पावटी आयिल्लो. तो आमच्या काळजांत सदांच आसा. देखून पयलें चिंतप जावं दी म्हज्या काळजांत जेजू सदांच आसा. त्या जेजूक हांवें अनुभव करूंक जाय. त्या जेजू लागीं हांवें उलोवंक जाय. दुसरें ताचें धैर्य, अंतियोकाच्या साइनासाचें धैर्य. बिस्पो तो जेजू खातीर मारतीर मरता आनी पवीस सभेचो बापय जावंक तो पावता. आपल्या 62 वर्सांच्या प्रायर मारतीर मरनाक तो बली जाता. आनी ताणें सांगल्लीं ती उतरां, हांव क्रिस्ताचो गोव, हांव क्रिस्ताचो उंडो जावच्याक रानवट मनशातीच्या दांतांनी पिठो जावची गरज आसा. आनी ताचें मरण आमकां कळीत आसा. क्रूर सिंहाक ताका थंयसर घालतात. बली जावन क्रूर सिंहाक थंयसर घालतात. आनी दोग सिंह
ताका थंयसर ग्रासून लगड काडटात. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी हें प्रार्थना आयकतल्या. इनासान अंत्योकाच्या इनासान सांगलीं बोवा पुरबायचें उतरां. हांव क्रिस्तसो गो क्रिस्तसो उंडो जावच्याक रानवट मनशांच्या दांतांनी पिठो जावची गरज आसा आनी तें स्मरण ताका फावो जाता. मारतीर मरता आनी ताचो जीव क्रिस्ता खातीर तो वारयता. ताचें मरण ताच्या दोळ्या मुखार आसलें पूण तो भियोंक ना, कारण सर्वेस्पराक ताचो आसरो जावन ताणें घेतिल्लो आनी ताचो भावार्थ दंडळो ना, तसो भावार्थ बळवंत जालो आनी भावार्थांत आज तो जायते वंस जावन पवित्र सभा आयच्या दिसा ताका विशेष रितीन मान करता. हेचे शुभवार्तेक आमी आयल्या तर जेजू आमकां सांगता, हर एकल्यांक आमकां सांगता, भियेनाका. सबार पावटी हे वाक्य वा वलांचो शब्द आमी आयकला. सगळो बायबल आमी काडलो तर 360 पावटी हो शब्द उल्लेख केला. हर एका दिसा म्हणल्यार बरें जेजू आमकां सांगता, भियेनाकात. आज जेजून सांगचीं उतरां, गिरबुजांची विसार देवाक पडना. गिरबुज्यो रचल्ल्यो कोणें? गिरबुज्यो रचल्ल्यो देवाक. आनी देवाक जर तर ह्या गिरबुजांची विसार पडना तर आमची विसार देवाक पडटा गे? बिलकुल ना. आनी भोव अपुरबायचीं उतरां शुभवार्तेंत आमी आखेरेक आयकतले. हांव तुमच्या मातयाचे केस लेगून सक्कड मेसून दवरल्यात. आमच्या मातयाचे केस लेगून सक्कड मेसून दवरल्यात. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ जेजूच्या नदरेन आमी एक विशिश्ट, जेजूच्या नदरेन आमी हर एकलीं मोलादीक. देखून आमी कोणेंय म्हणचें नाका हांव एकसुरो, म्हज्या सांगाता कोणीय नात, म्हज्या सांगाता जेजू आसा. गिरबुजां प्रास हांव मोलादीक, म्हज्या मातयाचे केस समेत जेजून देवान मेजून दवरल्यात. खंयसर आमी गेल्यार आमच्या बरी आमकां आनी एकलो मनीस पळोवंक मेळटा गे? बिलकुल पळोवंक मेळना. संवसाराच्या खंयच्याय पंथाक आमी गेल्या तर आमच्या बरी आनी एकलो मनीस आमकां पळोवंक मेळना. आमी हर एकलीं देवाच्या सारक्या आनी स्वरुपायेन रचलेलीं. आमी कितलीं मोलादीक पळया. देवान आमच्या बरी आनी एका व्यक्तीक रचोवंक ना. जवळीं भुरगीं आसल्यार तांचे थंय थोडो तापावत आसता. देखून आमी हर एकलीं जेजूच्या नदरेन मोलादीक. कितें आमी म्हणटा थंब, आमी जावं पुरो मोबायलाक थंब दिता वा इतर संगतींक थंब दिता. आमच्या बोटा बरी आनी एकल्याच्या बोटाचें थंब थंयसर टॅली जायना. मोबायलाक आमी पळयलें तर घरांत आसल्या इतर संद्यांचें बोट जर तर थंयसर दिलें तें सेन्स करिना. मोबायल लॉक उक्तें जायना. आमच्या ह्या तंबा बरी दुसऱ्यांचें बोट वा तंब थंयसर मॅचींग जायना, एकसलेक ना. दोळ्यांचे रेटिना आमी पळोवंक गेल्या तर आमच्या बरी आनी एकल्यांच्या दोळ्यांचें रेटिना थंयसर तशें ना. दोळे आमकां पळोवंक एकसलेक दिसतात, बोटां एकसलेक दिसतात, पूण तंब रेटिना कितें आसा तें टॅली जायना. संवसारार कितलो गी करोडांनी लोक आसा, पूण आमच्या बरी आनी एकलो व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळना. म्हणजे जेजून आमकां भोव विशेश रितीन रचलां. आमी हर एकलीं देवाच्या सारक्या आनी स्वरुपायाचीं. देखून सदांच आमच्या मतींत आसूं दी हांव एकसरो न्हय, कोणीय नात म्हूण न्हय. म्हज्या सांगाता जेजू आसा. गिरबुजां प्रास हांव मोलादीक. म्हजे माथ्यांतले सक्कड केस मेसून दवरल्यात. म्हजें नांव जेजून ताच्या बावळ्याचेर लिखलां. देवान त्या बावळ्याचेर लिखलां, ताच्या बावळ्याचेर लिखलां.
आनी देवाच्या नदरेंत हांव मोलादीक आनी मुजे तसलो व्यक्ती येदोळना आनी येवचो ना. देखून येवकरिस्तांतल्या जेसू मुखार आमी आसता आसतना एक घडीभर आमी आमकांच विचारया कसल्या रितीचें बें म्हाका आसा. आज जेसून सांगचें इतलेंच, भियेनाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. ही उतरां आमच्या मतीक वचून दीत. ही उतरां आमच्या आराधना वेळार, ह्या आराधना वेळार आमच्या मतींत घुंवोवन दीत. आज कसल्या संगतींचें म्हाका बें आसा. जेसूक आमी भेटोवन दिवया. जेसू त्या बियांत हांव आमकां भायर हाडून दी. जेसू आमकां त्या बियांत हांव त्या बंदडेंतलें आमकां सुटका दिवं दी. जेसू आमकां त्या बियांत हांव बादशावी दिवं दी. देखून कोणायकी आमी भियोवची गरज ना. कोणेय आमकां बेश्टायल्यार आमी भियोवची गरज ना. आज आमी शुभवार्तेंत आयकुचें एकच, यमकोणांत उडोवंक आसची पदवी आसच्याक भियेया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात. देखून धैर्यान आमी बरया. कसल्या रितींचें बें आमकां आसा. येवकरिस्तांतल्या जेसूक आमी पळोवया. त्या बियांत हांव भायर येवंक जेसूचो आदार आमी मागया. आमकां एकल्यांक एक ना एका रितीचें बें आसा. आज आमी विचारूंक जाय, म्हाका खंयचें बें आसा. जेसू मुखार आमी आसा. खंयच्या संगतींक हांव भियेतां, खंयच्या संगतीक हांव बली जातां. जेसू आसल्यार ह्या संगतींचें म्हाका बें आसा. सांग पुरो, काळोखाचें बें. काळोखाचें बें आमकां थोड्यांक म्हणी आसा. जेसूक आमी भेटोवन दिवया. जेसू, ह्या रितीचें बें म्हाका आसा. त्या बियांत हांव भायर येवंक तुजो आदार दी. बें म्हाका मुखार वेचें. सांग पुरो, वासा बसूंक बें दिसता, कितेंय वाचूंक बें दिसता, वा वाड्या सुमती गेल्ल्या वेळार थंयसर कितेंय वांटूंक बें दिसता. दोगां तेगा मेळटा आसतना कितेंय वाचूंक उलोवंक म्हाका बें दिसता. स्टेज फियर म्हणून आमी म्हणटा इंग्लिशांत. हें बें आसा तर जेसूक आमी भेटोवन दिवया. त्या बियांत हांव भायर येवंक जेसू म्हाका तुजो आदार दी. बें म्हाका आसा, सांग पुरो, भलायकेचें. कितेंय पिडा म्हज्या कुडींत आसा कोण ना. भलायकेचें बें आमकां जायत्या जाणांक आसा. जेसूक आमी भेटोवन दिवया. घरचे विने आमी भियेता, घरचे विने आमी कंत करता, घरचे विने आमी टेन्शन करता. भलायकेचें बें वा पिडेचें बें आमकां आसा. जेसूक आमी भेटोवन दिवया. जेसू, ह्या पिडेंतावन वा पियातावन भायर येवंक म्हाका तुजो आदार लाभय. हेर कसल्याय संगतींचें बें आमकां आसा. सांग पुरो, फुडलें जिवीत चिंतून बें दिसता. फुडलें जिवीत आमकां कोणायकी कळकळीत ना. म्हज्या भुरग्यांचो फुडार कितें, म्हज्या नात्रांचो फुडार कितें, म्हजें कामाची भद्रती कितें, फुडलें जिवीत कशें, फुडल्या जिविताचें बें. जेसू म्हणटा, आयची कंत आजीक, फाल्यांची कंत फाल्यांक. जेसू म्हणटा, भियेनाका. दुसरें खंयच्याय संगतींचें बें आमकां आसा गे. 4 संगतींचें बें आमी नियाळ केलें. दुसरें खंयचेंय बें आमकां आसा. सांग पुरो, एकसुरपणाचें बें. घरांत एकलो रावलो म्हणटाना म्हाका बें दिसता. कोणी म्हणी म्हज्या सांगाता आसूंक जाय. एकसुरपणाचें बें म्हाका दिसता. जेसूक आमी सांगया. त्या बियांत हांव एकसुरपणाच्या बियांत हांव भायर येवंक जेसूचो आदार मागया. हेर पुरो, सांग पुरो, ल्हान रितींचें भिरांत आमकां आसूंक पुरो. थोड्यांक परिक्षेचें बें, थोड्यांक वाहनां सोडचें बें, वा इतर खंयचेंय भिरांत ल्हान वा व्हड आसूंक पुरो. असलें खंयचेंय बें आमकां आसा तर एक घडीभर मौनपणी जेसूक आमी समर्पण दिवया. ह्या बियांत हांव जेसू आमकां बचावी दिता, सुटका दिता. ह्या बंदडेंतलें जेसू आमकां काडटा. जेसू आमकां धैर्यान भरता. आनी जेसू आमकां सांगता, भियेनाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. तुजे माथ्याचे सक्कड केस लेगून हांवें मेसून दवरल्यात.
गिरबुंजाकी कितलोगी मोलादीक तूं कितलेंगी मोलादीक तूं देखून जेसो म्हणटा भिये नाका हांव तुज्या संगाता सदांच आसा. हें गीत आमी गायता आसतना संपूर्ण मापान जेसूक आमी समर्पण दिवया. कितें बे आमकां आसा जेसूक आमी सांगया. आमी भियोवची गरज ना. 4 दिसांच्या संवसारांत संतोशान आमी जियेवया. जेसू आमच्या संगाता आसा. आमचे बे सगळें पयस वचून दी. नाका मुझे बड़ा आसाई तो मुझे पाया तड़ा
सोना भिये नाका मोच्या बाळा आसाय तो मोच्या पायांतळा भिये नाका मोच्या बाळा आसाय तो मोच्या पायांतळा तुसर धरून मोसो तिता तुका मोसो सांगात मुखार तुसर धरून मोसो दिता तुका मोसो सांगात दुश्मन खेळताना दिव्य रमी पडया सैतान नाडताना दुश्मन खेळताना सैतान नाडताना पाकांत फोडून काळीज रडताना कातकांत पडून काळीस रडताना नाली साई बघून लज दिसताना नाली साई बघून लस दिसताना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना भिये नाका मोच्या बाळा आसाय तो मोच्या पायांतळा भिये नाका मोच्या बाळा आसाय तो मोच्या पायांतळा मुखार तुसर धरून मोसो दिता तुका मोसो सांगा मुखार तुसर धरून मोसो दिता तुका मोसो सांगा ये नाका मोच्या बाळा आसाय तो मोच्या पायांतळा भिये नाका मोच्या बाळा आसाय तो मोच्या पायांतळा आसाय तुझ्या पायांतळा हालेलुया हालेलुया सदां समेवडा स्तवरिया भियोंची गरज ना जेसूच्या पायांतळा आमी आसा जेसूचो हात आमी धरल्यार जालो जेजून आमचो हात सदांच धरला कंद आसा एकसुरो आसा सर्वांनी सांडला भियोंचें नाका ताणें सांडूना जेजून आमकां सांडून घालूना पिडा येतात कश्ट येतात निराशी जाता बरवसो सांडटा पातयेनी सुकता वावरांत चलवणी मेळटा नाका भियोंचें नाका जेजू आसा दुस्मान म्हाका आसात बेश्टायतात सैतान म्हाका नाडटा पातकांत हांव पडटा काळीज म्हजे थोडे फावटी रडटा नालिसाय बगता लज जाता भियोंचें नाका जेजू आसा ह्या बरवशान जेजूचें बेसांव घेवंक
फुडें वेता आसतना कितें आमची मागणी आसात जेसूक आमी भेटोवन दिवया. हेर कितें आमची इंतेसांवां आसात जेसूक आमी भेटोवन दिवया. ह्या दिसांनी जायतीं जाणां लग्नाच्या बेसांत फुडें सरतात. हर एकल्यांक जेसूक आमी भेटोवन दिवया. तांणी काडचें कुटुंबा जिविताचें मेट यशस्वी जावं दी. जेसू तांकां बरें लग्ना जिवीत मोरा पर्यंत जियोंक आदार दिवं दी म्हणून मागया. आमचे कितें वैयक्तीक रितीन ते सामा आसात जेसूक आमी भेटोवन दिवया. मौनपणी निमाणें एक घडी भर कितें म्हाका मागोंक जाय जेसू लागीं मौनपणी हांव मागतां. हांवें मागल्लें म्हाका मेळटा. प्रत्येक जावन आज अंत्योकाच्या साईन आज मान करता आसतना ताची ससाई मागतात. गळ्यान दुखीन वळवळतेल्यांक कोणाक गळ्याची पिडा आसा, गळ्यान दूख आसा, ती कोणी हांगासर आसात जाल्यार ह्या घडये आमी मागया तांकां जेसू त्या बंदड्यांतलें सुटका दिवं दी. आनी कसलें बें आसा त्याय बंदड्यांतल्यान जेसू आमकां सुटका दिवं दी. तर निमाणें एक घडी भर कितें म्हाका वैयक्तीक रितीन जेसू लागीं मागोवंक आसा मागया. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, घरच्या सांद्यांक, मुगाच्या व्यक्तींक जेसूक आमी भेटोवन दिवया. बऱ्या भलायकेचें देणें जेसू तावन आमी मागोवन घेवया. प्रार्थुया. येसू मियां जेसू क्रिस्ता ह्या विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांत घडा. ये नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा मोकार तुस धरून मुजो मोकार तुस धरून मुजो दिता तुका हांव मुजो सांगा.